हॅलो गाईज, तर आयज आमी आमच्या फेसची हालत मातशी सुदारता. सो ताच्या खातीर आमी होममेड फेस पॅक करता. सो आमी घेतला मिल्क, टर्मरीक आनी बेसन. सो फर्स्ट मिल्क घालपाचें, जें आमी साय घेतल्या रो मिल्क तें, आनी तेतून एड करपाचें 2 टेबल स्पून बेसन, आनी मागीर तेतून एड करपाचें 1 टेबल स्पून हल्दी पावडर, आनी मिक्स करपाचें. सो आमचें फेस पॅक जें आसा रेडी आसा. मातशें 1-2 मिनटूच मिक्स करपाचें आनी आतां आमी तें लायतली. सो हे फेस पॅक एटलिस्ट 10 to 15 मिनट तरी फेसाचेर लावन घेवप आनी वॉश करप. सो हल्दी जी आसा ती ग्लोईंग स्किना खातीर यूज जाता आनी हे सगळें मिक्स केल्यार चड बरें. सो तुमी सुद्दां आमचे हे फेस पॅक आहा तर इफ जर तुमकां लावपाक जाय जाल्यार तुमी बी लावन पळोवपाक शकता घरा कडेन करून. टाटा, बाय बाय.